नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बायलांक सक्षम करपा खातीर अनुकूल शासन प्रणाली भारतांतच आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत परिसंवादांत उक्तायलें मत. पांच राज्याच्या विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक येता नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्तीसगडांत प्रचार सभेक केलें संबोधन. देशाचो एकचार आनी एकवट तिगोवन दवरपाक सरदार वल्लभभाई पटेल हांचें मोलादीक योगदान. आदले उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांचें प्रतिपादन. राज्यांतल्या फेरीबोट सेवे खातीर ह्या मुखार आकारतले शुल्क. दुचाकी ₹5 आनी 4 जागे ₹40 आसतले मोल. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या म्हायती. आनी खेळांत संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तींत भारतीय पंगडान श्रीलंके मुखार दवरल्या 358 धांवड्यांची मोख. पळोवया खबरो विस्तारान. बायलांक सक्षम करपा खातीर अनुकूल अशी शासन प्रणाली भारतांतच आसा अशें मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायलां. दिल्ली विश्वविद्यालयांत मिरांडा हाऊस हांगा आयोजीत केल्ल्या भारतीय संसदेंत बायलांची भुमिका ह्या विशयावेल्या एका परिसंवादांत उपराष्ट्रपती उलयताले. भारतीय लश्करांत चलयो व्हडा उमेदीन काम करतात. दादल्या वांगडा बायलां लेगीत समान तरेन काम करतात ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा अशें तांणी म्हळें. Contribution this man of destiny Shri Narendra Modi has made for Bharat. Look back last 3 months only. Don't go behind. We had such a successful organization of G20. Where did we have it? In Bharat Mandapam, one of the 10 topmost convention centers of the world. What did we negotiate? Delhi Declaration. What did it indicate? We got African Union as a member of G20, a global impact. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम ह्या 5 राज्यांतल्या विधानसभे वेंचणुकेच्या प्रचारान आता नेट घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज छत्तीसगडांत भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेवन संबोधीत केलें. देशांतल्या पयल्या 5 राज्यां मदीं छत्तीसगडांत हाडपा खातीर भारतीय जनता पक्ष वावुरतलो अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. छत्तीसगड वासियांक सशक्त करप हीच भाजपाची मोख आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है. इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है. कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन. आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नई साहेबो, औ नई सहीबो, औ नई सहीबो, बदल के रहीबो. भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है. भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है.
भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मिझोराम राज्याच्या पुणे रसात आयज तांणी मिझोरामात आयोजित केलेल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. मेरे हिसाब से दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है. इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ ईस्ट इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं. भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है. राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं. भाजपाचे वडील फुडारी राजवर्धन सिंग राठोड हांणी लेगीत राजस्थान विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत वांटो घेतलो. तांणी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले तो कार्यकाल जो रहा है पिछले 10 साल में, उसमें पूरे देश में एक प्रगति का माहौल, एक विश्वास का माहौल हुआ है. ब्रांड भारत वो पूरे दुनिया में माना जा रहा है. लोगों को अपने अंदर एक नया विश्वास जगा है. तो अब ये जरूरी है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होती है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, वो राज्य सरकार होती है. तो राज्य सरकार भी उतनी ही गति से काम करे जिस गति से केंद्र सरकार काम कर रही है, तभी वो डबल इंजन कहलाएगा. और राजस्थान में पिछले 5 साल हम पीछे रह गए. तो अब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो झोटवाड़ा विधानसभा का जो जिम्मेदारी दी है, उसमें जम के काम करना है, विकास करना है, बेसिक बुनियादी जरूरतें की यहाँ पर जरूरतें हैं, उसको पूरा करना है. सो एक बहुत ही शानदार अवसर है. मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर भी एक लर्निंग कर्व है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी हरियाणातल्या कर्नार हांगा आयोजित केल्ल्या अंत्योदय संमेलनात वांटो घेवन मार्गदर्शन केलें. एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा. हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया. मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले. मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, एक तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए. यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया. यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना. और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है. घेऊया एक लहानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too.
don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. स्वतंत्र भारताचे पयले घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो देशाचो एकचार आनी अखंडताय तिगोवन दवरपाक मोलाचो वांटो आशिल्लो. ह्या तांच्या वावराची दरेक नागरिकान सदांच याद दवरपाक जाय अशें आदले उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू हांणी सांगलें. राजभवनात आयोजीत केल्ल्या 8 राज्यांक आनी 5 संघ प्रदेशाच्या स्थापणूक दिसाच्या यादस्ती कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत श्री नायडू उलयताले. Different languages, different dresses, different traditions, different festivals, but we are all Indians. Irrespective of caste, creed, sex, religion, and religion, we are all Indians. Indians first and Indians last. We are Indians first, then Tamils, then Malayalis, then Kendras, then Telugus, then Punjabis, then things like that. First, we are all sons of this great nation, Bharat. Today, we should remember yesterday was the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, the unifier of India, because 565 princely states before independence, they were all brought together by Sardar Vallabhbhai Patel. Reorganized Commission 1953, weaving this diverse independent political unit to a cohesive nation was a Himalayan task, which was accomplished by the first Home Minister of India, Lord Sardar Vallabhbhai Patel. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांचे लेगीत ह्या कार्यावळींत उलोवप जालें. ह्या कार्यावळीक आंध्र प्रदेश संगमाचे ए दुर्गाप्रसाद, कन्नड संगमाचे मल्लिकार्जुन बदामी, मलयाळी असोसिएशनाचे KRS नायर, बेती गुरुद्वाराचे अध्यक्ष हरिवेंद्र सिंग धाम, गोंय तामील संगमाचे S शिवरमण हाजीर आशिल्ले. राज्यांतल्या फेरीबोट सेवेत ह्यान फुडें शुल्क लागू करतले अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी प्रसार माध्यमांक दिली. फेरीबोट सेवे खातीर पुराय गोंयांत समान मोल आकारतले. दुचाकी खातीर 5 रुपया जाल्यार 4 चाकी वाहनां खातीर 40 रुपया शुल्क आसतले. म्हयन्याळी पास येवजण लेगीत चालीक लायतले. ह्या खाला दुचाकी खातीर म्हयन्याक 150 रुपया आनी 4 चाकी वाहनां खातीर म्हयन्याक 600 रुपया अशें मोल दिवचें पडटलें. पास आनी तिकिटां गेटवेचेर आशिल्ल्या ॲप प्रणालीचेर लेगीत उपलब्ध आसतली अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे फाटभुंयेर पेडे म्हापसा मैदानाचेर 5 नोव्हेंबर दिसा जावपा आशिल्ल्या योगासन सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यां खातीर दिवचले खासा कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. राष्ट्रीय सर्तींत गोंयचे खेळगडे भांगरा पदक जोडटले असो विश्वास कार्यशाळेचे आयोजक योगासना स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे सरचिटणीस संदेश बाराजणकर हांणी उक्तायलां. ह्या सर्तींत गोंयचे 11 खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी दिली. SAG आणि GOA म्हणजे ऑलिंपिक एसोसिएशन हांच्यांनी आमकां पूर्ण तेंको दिलो आणि प्लेयरांची आमी जवळ 25 दीस जाले हांगासर मेहनत घेता. ताच्यान पयलीं 30 दीस डे कॅम्पान तांची प्रॅक्टीस आमी घेतिल्ली. आतां 11 प्लेयर्स गोंय साकून 6 चलयां आनी 5 चले पार्टिसिपेट जातले नॅशनल गेम्साक. आणि पयले फावट आमी पार्टिसिपेट जाता सिनियर नॅशनल्साक आणि तयारी जी आसा ती जोरदार आसा. 4 ऑफिशियल्स तांचे फाटल्यान कोच म्हणाच किंवा तांचे आर्टिस्टीक कोच म्हणाच आणि मॅनेजर असे 4 ऑफिशियल्स तांचे फाटल्यान आसतले. आणि एकंदरीत सगळ्यांच्या सहकार्यान YICGची EC टीम जी आसा आणि एकंदरीत प्रेसिडेंट आमचे VM प्रभुदेसाई सर आसा हांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनान ही टीम जी आसा ती निश्चितूच ह्या 37व्या नॅशनल गेमींग गोंय राज्याक मेडल हाडून दितले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. सगळ्यांकडे मागणी करता की भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर 5 तारीख ते 9 तारीख पर्यंत कंपाल
स्पोर्ट्स विलेजान येवचे आणि योगा एथलीट्सांक आमच्या सपोर्ट करचो. या वेळार 37व्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीत योगासन प्रकाराचे व्यवस्थापक कमलेश बांदेकर हांणी लेगीत म्हायती दिली. योगासना टीम जी आसा गोंयची ती फर्स्ट टायम म्हणून एज अ टीम आमी पार्टिसिपेट करता आनी आमच्या भुरग्यांनी फाटले एक म्हयनोभर भरपूर मेहनत घेतल्या. आमचे जे कोचीस आसात तेंच्यांनी भरपूर मेहनत घेतल्या आणि ज्युनियर सब ज्युनियर लेवलाचेर आमच्या भुरग्यांनी नॅशनल लेवलाचेर पदां काडल्या. पूण सिनियर लेवलान आमची टीम तयार नासली. ती अंदूच्या वर्सा योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशनाच्या अंडर ही टीम तयार जाल्या आणि खूपच बरो परफॉर्मन्स ही टीम आयज दिता आणि आमकां अपेक्षा आसा की ही सिनियर टीम योगासना स्पोर्ट्साक आमच्या गोंयांत जे आसा ती मेडल्स हाडटली अशी आमकां सामकी कन्फर्म्ड म्हणटात तशी आशा आसा. सो हांव तुमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमी आमच्या योगासना टीमीच्या परफॉर्मन्साक ह्या ग्रावंडाचेर कंपाल ग्रावंडाचेर उपस्थित रावन सगळ्यांक सपोर्ट करचो आणि मेडल जिखपा खातीर तेंचो जो एक तेंची उमेद आसा ती उमेद तेंची वाडोवची. GCCIचे अध्यक्ष चंद्रकांत गांवस हांच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ल्या शिष्टमंडळान गोंयचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स विकास गावणेकर हांची पर्वरी सचिवालयांत भेट घेतली. राज्यांतल्या लॉजिस्टीक भागधारकांक सतावपी समस्यांविशीं अध्यक्ष गांवस हांणी गावणेकर हांकां निवेदन सादर केलें. ह्या बसकेंत कांय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. तांच्या ह्या भेटे खातीर अध्यक्षांनी समाधान उक्तायलें तशेंच पुराय सहकार्याचें आश्वासन लेगीत दिलें. भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीची वर्सुकी बसका दोनापावला राजभवनातल्या दरबार सभाघरांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. समाजा खातीर रेड क्रॉस सोसायटी मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान काम करता हे खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी खोस उक्तायली. तांचे हस्तुकी रेड क्रॉस सोसायटीचो वर्सुकी नियाळ प्रसारीत केलो. ह्या वेळार सोसायटीचे अध्यक्ष गौरीश धोंड आनी हेर पदाधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. दक्षिण आफ्रिकेचे आंतरराष्ट्रीय मळावेले आदले क्रिकेट खेळगडे जोंटी रोड्स हांणी आयज पणजेंतल्या कंपाल इंडोर स्टेडियमाक भेट दिली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी तांकां येवकार दिलो. आपणाक राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पळोवन खूब खोस जाली अशें रोड्स हांणी सांगलें. Well, it's so important because the focus in India for so long has just been cricket, cricket, cricket. And we've seen the success of not only the men's team but the women's team when they are given opportunity. So I think what's exciting for me is that seeing the prowess of Indian athletes at the games, the para games as well. So India has so many stars, and the key for us and what the sports minister is doing here is giving those stars an opportunity no matter where they come from. Because we've seen the same in South Africa. We have some good facilities, some good schools, some good coaches, but so many people who don't get that opportunity early on. And the key there is if you've got ministers that are doing the job at the ground level and giving many young people opportunities, that's where the future stars are found. And that's the important thing. It's not about waiting for them to come through. It's about providing those opportunities and finding that talent yourself. So I'm always here to support. I love sport. No matter if it's cricket, if it's anything else, we're a very active family. घेऊया एक लहानसं विसो. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
तृणमूल काँग्रेसीच्यो लोकसभेतल्यो खासदार महुआ मोइत्रा आयज लोकसभा शिस्त पालन समिती मुखार चौकशी खातीर हाजीर रावल्यो. मोइत्रा हांच्या आड कथीत रित्या लाच घेवन संसदेत प्रश्न विचारिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान तांचेर चौकशी चालू आसा. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी कथीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचें स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच विरोधी पक्षान एथिक्स कमिटीच्या अध्यक्षांचेर केल्ल्या विधानाची निंदा केली. संसदीय इतिहासांतलो हो काळो दीस अशेंय तांणी म्हळें. संसदेन पोर्टलाचो एक्सेस दुसऱ्याक दिवप हें चुकीचेंच. तशेंच NICच्या नियमाचें उल्लंघन जावन आसा अशेंय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हांणी म्हळां. प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने दिया. फिर वो कह रही है कि ये कौन सी पॉलिसी है. तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है, जो ईमेल की पॉलिसी है, जो पासवर्ड की पॉलिसी है. तो एथिक्स कमेटी के सामने ये बड़ा सवाल था. दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं और आपकी जानकारी बता दूं जो प्रेस से मुझे पता चला है और जो महत्वपूर्ण है, जो बातें मैं कह रहा था कि जब कमेटी ऑफ एथिक्स ने भी NIC से लॉगिन के बारे में पूछने का प्रयास किया, तो जो मेरी जानकारी है, जितनी प्रेस के माध्यम से जो मुझे पता चला है कि NIC ने और मिनिस्ट्री ऑफ IT ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसका मालिक है, पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे. भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय संघासयत 28 देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाठारांतल्या पहिल्या समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाठारांत येवपी संभाव्य धोके वळखुपा खातीर सगळ्या देशांनी एकठांय येवन काम करपाची तरतूद ह्या कबलाती मदीं आसा. ब्रिटनांत ह्या संदर्भात 2 दिसांची परिशद आयोजीत केल्ली. तातूंत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर वांटेकार जाल्यात. I don't think this is a binary that we need to choose between innovation and regulation. Our Prime Minister in our country is very clearly invested in acknowledging that governments of democratically elected countries like ours have a primary duty to the safety and trust of our citizens, whether that's law and order in the real world or safety and trust on the internet and vis-a-vis these new technologies. So we will certainly keep safety and trust of our citizens as our goal, and we will ensure that any platform, AI or otherwise, are accountable for any harm that the platform causes to our citizens. We must also accept that the internet, the way the world of tech today exists, there are no borders. And so even if I in India have these great laws and great regulations, the crime or the harm can be perpetrated in another jurisdiction. The victim could be in India or vice versa, and the actual impact of the crime could be in a third jurisdiction. So I think the very nature of the ubiquitousness of the internet and therefore of tech platforms on the internet, including AI but not limited to AI, require countries to wake up to the fact that however outstanding the country is in terms of its own laws, that they will not be able to survive or succeed unless the corresponding other economies or the countries mirror their approach towards regulating the internet and regulating AI. इस्रायल आणि हमास हांचे मदीं सुरू जाल्ल्या झुजा उपरांत राफालांतल्या इजिप्ता कडेन वचपी शीम पयलेच फावट उक्ती जाल्या. ह्या कारणान 400 परस अदीक लोकांनी गाझा पट्टेंतल्यान इजिप्तांत प्रवेश केलो. तातूंत 335 विदेशी पासपोर्ट धारक आनी 76 जखमी जाल्ल्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. गाझांत दूरध्वनी आनी इंटरनेट सेवा पुरायपणान बंद आसा. हमासान 7 ऑक्टोबर दिसा पयले फावट इस्रायलाचेर हल्लो केलो. आतां मेरेन 8,800 पॅलेस्टायन नागरिकांक मरण आयला. तातूंत बायलां आनी भुरग्यांचो आंकडो अदीक आसा. जाल्यार 22,000 लोक जखमी जाल्ल्याची खबर आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत बायलांच्या फुटबॉल सर्तींत यजमान गोंय पंगडान अखेर एक जैत मेळयलें. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर जाल्ल्या ह्या खेळांत गोंय पंगडान चंदीगड पंगडाक 3-1 गुणांनी हारयलें. लॉंगिंग बॉल आनी स्क्वॉश सर्तीचें उक्तावण काल चिखलेच्या इंडोर मैदानाचेर जालें. बुधवारा कांपाल जलतरण तलावांत केरळाचो जलतरणपटू साजन प्रकाश हांणी दादल्यांच्या 200 मीटर बटरफ्लाय सर्तींत विक्रम प्रस्थापीत केलो. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या ह्या सर्तींत महाराष्ट्राच्या खेळगड्यांनी जलतरण, टेबल टेनिस, कुस्ती, रॉईंग, ॲथलेटिक्स, टेनिस आणि तायक्वांदो ह्या खेळा प्रकारांत पदकांची लयलूट केल्या. आतां मेरेन
49 पदकां महाराष्ट्रात मिळून राष्ट्रीय खेळा सर्तीत आपली पयली सुवात राखून दवरल्या. तातूंत 57 भांगरा, 45 रुप्या आनी 47 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. गोंयांत आतां मेरेन 35 पदकां मेळयल्यात. तातूंत 2 भांगरा, 7 रुप्या आनी 26 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पदक जिखिल्ल्या कांय खेळगड्यांनी आपल्या जैताची प्रतिक्रिया उक्तायली. मेहनत के बाद आज मेडल जीते हैं. हमारा एक्चुअली जितना मेहनत किए थे उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. हम वो मिस्टेक लेके हम वो गलती सुधार की हम प्रैक्टिस किया. बहुत मेहनत से हम 3 महीने से बहुत मेहनत करी थी. वो मेहनत का हम जरूर रख के हम जीत के आएंगे. तो बहुत अच्छा लगा. हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग जो था मोटो तो फाइनली मेडल हम जीत गए फर्स्ट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो मोटो लेकर आए थे वो आज पूरा हुआ और इतना कंटेस्ट था. लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि लास्ट तक हार मारना नहीं चाहिए, जो कि लास्ट मिनट में भी मतलब सब चेंज हो सकता है. संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत भारताचो आयज श्रीलंके पंगडा वांगडा मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर खेळ सुरू आसा. भारतान कुरू पावलो जिखून पयली फलंदाजी घेवन आपलो श्रीलंके आडचो खेळ सुरू केलो. खेळाच्या पयल्या सत्रांत भारतान 50 षटकांत 8 गडे वगडावन 357 धांवड्यो केल्यो. श्रीलंके मुखार 358 धांवड्याची मोख दवरल्या. मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण श्रीलंकेन 2 रन 3 विकेट राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आनी लागसरच्या वाठारांत पुरायपणान धुके पातळिल्ल्यान हवेची गुणवत्तेची पातळी देंवल्या. शारांतलो गुणवत्ता सूचकांक आयज सकाळीं 7 वरांचेर 349 इतलो नोंद जाला. हवेच्या गुणवत्तेत उणाव जाल्ल्या कारणान रातच्या वेळार तापमानात उणाव जाला. धुक्याक लागून कांय वाठारांनी येरादारीचेर ताचो परिणाम जालो. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्यो मुखेल खबरांचेर. बायलांक सक्षम करपा खातीर अनुकूल शासन प्रणाली भारतांतच आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत परिसंवादांत उक्तायलें मत. 5 राज्याच्या विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक येता नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्तीसगडांत प्रचार सभेक केलें संबोधीत. देशाचो एकचार आनी एकवट टिगोवन दवरपाक सरदार वल्लभभाई पटेल हांचें मोलादीक योगदान. आदले उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू हांचें प्रतिपादन. राज्यांतल्या फेरीबोट सेवे खातीर ह्या मुखार आकारतले शुल्क दुचाकी 5 रुपया आनी 4 चाकी 40 रुपया आसतले मोल. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या म्हायती. आनी संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत भारतीय पंगडान श्रीलंके मुखार दवरल्या 358 धांवड्यांची मोख. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.